म्हाका जरी कितलें वायट दिसलें आनी हांवें कितलें जरी हें निवळ करपाचो प्रयत्न केलो न्ही तरी कांयच फायदो जावचो ना, कारण जो पर्यंत तूं हें लक्षांत घेना किंवा तूं जेन्ना हांगासर येवन हें सगळें पळयना तो पर्यंत हें कांयच जावंक शकना. कारण हांव आज काडून वतलो पूण फाल्यां आनी 15 जाण येतले आनी अशीच घाण सगळे कडेन जाल्ली आसतली. तेन्ना आमी निदान गोंयकारांनी तरी लक्षांत घेवपाक जाय की आमी निवळ करपाक जायना आसत पूण निदान घाण तरी करची न्हय हाची काळजी घेवपाक जाय. नेचर हो आमचे खातीर देव आसा, आमी ताची राखण करपाक जाय, तरूच तो आमची राखण करतलो. खरीच खंत भोगता जेन्ना हे आमी पळयतात. निसर्ग आमचो देव जेन्ना आमकां सांबाळून घेता तेन्ना देव सापडुना म्हण आमी देवाची वाट पळयत बसता. आनी जो तुज्या समोर आसा निसर्गरुपी देव ताका आमी वळखनात. आनी वाट्याक कितें येता तें म्हळ्यार दुख्ख. आमीच जर गोंयकार अशें करपाक लागले जाल्यार भायल्या लोकांकडल्यान आमी कितें अपेक्षा करूं शकतात? तांकां जर आमी सांगतले जाल्यार पयलीं आमीच सारखे राखून दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. निदान घाण काडपाक जायना जाल्यार घाण तरी करची न्हय. पयलीं मातशें चलून आयलें काय फुडें लागता तें खरें जंगल. बारीक सुटसुटीत वाट, तातूंत तुवें वाट काडून वचप. झाडां झुडपां एकदम म्हारांतल्यान. भास जाता जसो तूं एक सेलिब्रिटी आनी हीं झाडां तुका हात दिवपाक वेव करपाक रावल्यात आनी तूं आयला म्हण एकदम खोशयेन तुका वेलकम करतात असोच कांयचो भास जाता. हांगासर एकलो आशिल्ल्याचो मात्तूय भंय दिसना. एक्चुअली आमी वता तो वॉटरफॉल म्हणया किंवा गोंयचो खंयचोय वॉटरफॉल फॅमिली किंवा फ्रेंड्सां खातीर एकदम बरो आसा. म्हळ्यार तूं फॅमिली किंवा फ्रेंड्साक केन्नाय घेवन येवं शकता. एकूच तुका म्हजी कळकळीची विनंती आसा, तूं जेन्ना तुज्या फ्रेंड्साक किंवा फॅमिली बरोबर येतलो पळय हांगासर आनी अशी जर तुका घाण दिसली आसत न्हय जाल्यार तूं कोणाच कडल्यान कांयच अपेक्षा किंवा एक्सपेक्ट करनाका. तें करप म्हणजे परत तुज्याच वाट्याक दुख्खूच येतलें. तूं एकूच गजाल करूं शकता, तुजे कडल्यान तूं कंट्रिब्यूट करूं शकता, तें म्हळ्यार घाण करनासतना हांगासर कांयच उडयनासतना वचप हेंच तुजे कडल्यान कंट्रिब्युशन आसतलें. तुवें जर तें केलें आसत जाल्यार बाकी सगळें मेळून तें करपाक लागतलें आनी तेन्नाच आमचें गोंय क्लीन उरतलें. स्पेशली हे फॉरेस्ट किंवा जंगल्स जे हांगा आसात पळय ते. रोखडोच तुका लागता तो धबधबो. ल्हानसो क्यूटसो चकचकीत उदक. Wow! Yes! Yay! ल्हान आशिल्ल्या कारणान भुरगें जशें थंय थंय नाचता तशेंच कांयशें हर्ष उल्लासीत जावन हें उदक किंवा हो धबधबो म्हणया नाचता तें दिश्टी पडटा. म्हाकाय त्याच तालार नाचनशें दिसलें. बरोच वेळ थंय बसूं येता. उदका कडेन एकटक लावन तूं सूर जुळोवंक शकता. वाळपय शहरांतल्यान जवळ जवळ 9 किलोमीटर अंतराचेर ठाणे ह्या गांवाकडल्यान मातशें फुडें गेले काय लागता तें आमचें फुडलें डेस्टिनेशन. हय, स्वर्ग तयार करपाचो प्रयत्न बऱ्या तरेन हांगा केला, जें पळोवपाक आमी आतां वतात. हांव म्हणटा तें वाळपयचें फेमस रस्टीक फार्म हावस. फेमस फक्त आमी आयकलां म्हण,
पूण तूं केन्ना हांगा आयला? तूं केन्ना हांगा रावला? हांगा कितें आसा तें तुवें अनुभवलां? भितर सरना फुडें स्वागताक राविल्ले मोर दिश्टी पडले आनी जीव सामको सुखावलो. भितर येतकच फार्म हावस आशिल्ल्या कारणान सगळीकडे फक्त झाडां आनी झाडांच पळोवपाक मेळ्ळी. लोक चड कोण दिसले नात. कदाचित खेळ बोवाळ हाचे पासत कांय खिणां खातीर वंचीत जावपाक आयिल्ल्या कारणान सगळें शांत आसतलें असो म्हजो समज. भितर सरना फुडें पयलीं हांगच्या वेवस्थापकान हांगा रूम्स दाखयले. एकाच लायनीन सुंदर कॉटेजीस कश्यो बांदल्यात आनी एक एक रूम खूब सुंदर आसा. एका बरोबर एकाच कॉटेजीन जवळ 4 कपल्स म्हळ्यार 8 जाणां रावूं शकतात. भायल्यान नजारो खूब सुंदर दिसता. पाखरां उडटा आसतना दिश्टी पडटात. तूं हांगा कितलोय वेळ बसूं शकता. हांगा आत्तां चॅक इन केल्ल्यान खबर नाशिल्लें हांगा कितें आसा तें. पूण मागीर हांच्या मॅनेजरान सगळी म्हायती दिली. आनीक एक म्हाका अशेंच एक डेस्टिनेशन मेळ्ळा जे प्रूव करता की वाळपय सुद्दां हांगासर स्वर्ग आसा म्हण. हय, रस्टीक फार्म वाळपय जवळ 9 किलोमीटर पयस हांव सद्या रावपाक आयलां. आतांच खंय भितर सरलां आनी म्हाका एक नवो फ्रेंड मेळ्ळा, उमेश. ताजे कडल्यान जाणून घेवया की हांगासर पळोवपा सारकें कितें आसा, हे रस्टीक फार्म स्वर्ग कित्या खातीर आसा तें. उमेश बाब, म्हाका सांग की हांगा कितें आसा पळोवपा सारकें? रावपा येतले तुमी. जस्ट आमचे 11 कॉटेजीस आसा आणि तुमकां अशी खेळपाक फुटबॉल ते क्रिकेट दिता, प्लस स्विमींग पूल आसा, प्लस तुमकां अशी वॉटरफॉल आसा आणि ब्रह्म टेम्पल म्हणून एक आसा हांगा लागीं आसा ते. आणि एक वॉटरफॉल हांच्यान कितलो पयस आसा? ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर पयस आसा. सो वॉकिंग डिस्टन्स. हय हय. अच्छा. आणि तुम्ही आणि कितें जंगल सफारी किंवा ट्रेलिंग बी दितात तुम्ही? हय, ट्रेकिंग आमी दिता. हय, तुम्ही व्हरतात स्वता, तुम्ही येता बरोबर? अच्छा. हांगासर म्हाका सांगात की वायल्ड एनिमल्स म्हणया किंवा अशें कितें तुमकां दिसलां हाजे पयलीं जाणां? दिसतले तुमकां मोर दिसतले, बोयरडे गडेदून, आणि आमची इलेक्ट्रीक फेन्सा म्हणून चड आमी भितर घेयना. अच्छा. हेदून येता भितर. अच्छा अच्छा अच्छा. पूण हांगासर म्हाका एक जाणवलें की भितर सरना फुडें हांगा सगळें शांत वातावरण आशिल्लें. पावस पडिल्ल्यान सगळें हिरवळ दिसता न्ही, पूण हांगा असोच शांत आसता काय क्रावड आसता हांगा? ना, शांत वातावरण आसता, पण तुमची बाळपय पावस नासता, हांगा पावस आसता, अशी वातावरण. अच्छा. म्हाका सांगात बेस्ट टायम हांगासर येवपाचो केन्ना? बेस्ट टायम पावसानच येवप? पावसान बेस्ट. आणि तातूंतल्यान सगळे ग्रीनरी, फ्लावर सगळे बेस्ट दिसता. अच्छा. शेनवार आयतार येत जाल्यार? शनिवार आयतारेला मातसो गर्दी आसता. पयली बुकींग करचें? पयली बुकींग करपाक पडटा तुमकां. 2 दीस पयली बुकींग केला तर बरें. अच्छा अच्छा. आतां आमी पळोवपाक या फुडें कितें कितें आसा तें? चल.
हांगा जेवणाची वेवस्था एकदम बरी आसा. जुन्या पद्धतीन न्हय पण बुफे हांगा मांडलो वता. हांगा दोनूय पद्धतीची जेवणां करतात, शाकाहारी आनी मांसाहारी सुद्धा. शेनवार आयतार येवप हांगा बरें अशें हांगा आयिल्ल्या लोकांकडल्यान कळ्ळें. आतां म्हाका हुरहुरी आयिल्ली ती म्हळ्यार फोटोग्राफी करपाची. पाखरां हांवें इतलीं पळयल्लीं, मोर, लांडोर तर खूपच. आनी बिनधास कोणाचोच भंय नासतना भोंवतात. वा, हो म्हजो पयलोच असो अनुभव तांकां म्हऱ्यांतल्यान पळोवपाचो आशिल्लो. बरोच वेळ हांवें थंय फोटोशूट केले. दुसऱ्या दिसा आनिकूय भरपूर कितें पळोवपाचें आशिल्लें. रातीं जेवणाक कितल्यांक येवप जाणून घेवन हांव सरळ हांगच्या स्विमींग पुलार वेळ घालोवपाक आयलो. एकलोच हांव, कोण नाशिल्ले, एकदम शांत. वा, आनी हें नितळ उदक. कितें जाय आशिल्लें आनी तुका? सकल देंवलो आनी जन्नत हांव म्हणटा पळय, हय, स्वर्ग हांगा म्हाका मेळ्ळो. वा, सायडीन झाडार पायड हॉर्नबील, ग्रीन पिजन, रॅकेट टेल्ड ड्रॉंगो, किंगफिशर अशे पक्षी म्हाका वयल्यान पळयताले. तेवूय आसुसलेले सकल पुलान देंवपाक अशें म्हाका दिसलें. बरोच वेळ हांवें पुलार काडलो. आयुश्याची कसलीच काळजी करनासतना हांव कांय खिणां खातीर स्वर्ग अनुभवतालो. मजा आयली न्हय? आता वेळ जाला चल पासेक्या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि तुझो प्रश्न जावन आसा, वाळपय हांगासर ब्रह्मकरमळी ह्या गांवान आशिल्लें देवळाचें नांव कितें? प्रश्न परतून एक फावट. वाळपय हांगासर ब्रह्मकरमळी ह्या गांवान आशिल्ल्या देवळाचें नांव कितें? तुजी दोन ऑप्शन्स जावन आसात. ऑप्शन ए ब्रह्मा काय ऑप्शन बी परशुराम. उखल तुगेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिंकू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेळींचे गिफ्ट हॅम्पर्स. आणि चड SMS धाडत जाल्यार तुका मेळटलो चान्स जिखपाचो 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना चडात चड SMS धाडीत राव. आणि फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा प्रतीक्षा ऐगल फ्रॉम मारगांव.